जसजशी चवथ लागी पावता तसतशी चवथीच्या तयारेक घराघरांनी नेट आयला। नेवऱ्याचो परमळ वेगवेगळ्या वाठारांनी सुटला जाल्यार भुरगीं जाणटे फोली लावपाच्या कामांत बिजी जाल्यात। मुर्तीकारांचे हातूय गणपतीच्या मुर्तेक फायनल टच दिवपाच्या कामांत गुंग जाल्यात। पळोवया मांद्रे वाठारांतली ही चवथीची तयारी। कोरोनाक लागून चवथीची शेळिल्ली उमेद 2 वर्सां उपरांत आता परत एकदा खोस घेवन आयल्या। गोंयची चवथ म्हळ्यार सामकी दबाज्याची अशीच चवथीची तयारी सध्या मांद्र्यान पळोवपाक मेळटा। मांद्र्याची चिकट माती गणपतीच्यो मुर्त्यो करपा खातीर सामकी फामाद। ह्याच मातयेन मांद्रेच्या मुर्तेकारांनी घडयल्ल्यो ह्यो मुर्त्यो आता भक्ताच्या घरा वचपा खातीर तयार जाल्यात। शेतान जी चिकट माती मेळटा न्हय ती गोवाभर सामकी फेमस आसा। म्हणजे ते मातयेन गणपतीची मूर्ती बनवपाक जे चिकटपणा लागता ते मातयेचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते चिकटपणा असता। त्यामुळे जायला ताबडतोब सुद्धा मूर्ती उभी करू शकतात आणि त्याच्यात काय असे दगड वगैरे काय नसतात आणि टिकाऊ बरी असतात। घट्ट सुकल्यानंतर काच तुटण्याचा संभव नसता। म्हणून मांद्र्यातली माती ही भरपूर फेमस असा। सगळ्या गोव्याभर ती व्हरतात लोक अशें। थोडी म्हणजे महाराष्ट्रान सुद्धा हांगासर व्हरतात, सावंतवाडी व्हरतात, माणगांव व्हरतात, हांगा बिचोले, मया, म्हापसा जवळ गोंयांत सगळ्या पण व्हरतात अशी माती। आमच्या मांद्र्यानच जर बघले जवळ 200 गणपतीच्यो चित्रशाळा मांद्र्याच मुर्तीत सांगतात तुमकां। जाल्यार थंयसर जे आहा तितले जाण सगळे चिकट मातीच वापरतात आणि भायर जे लोक हाडटात भायरसून पेडण्या तालुक्यात किंवा भायर ते शाडूच मातीचे सांगतात, पण ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे असतात। म्हाका सांगायचं दिसता की जे शास्त्रोक्त पूजन जर गणपतीचा करूचा जाल्यार तर मातीचाच करूचा असता। ताका शास्त्रोक्त पूजन केलं जाल्यार मातीचा गणपतीचा पूजन करू द्या। म्हणजे सगळ्या भाविकांक अशी नम्र विनंती असा की संपूर्ण गोव्यातून सगळ्या लोकांनी प्रामाणिकपणे ही मातीचीच मूर्तीचा पूजन करूचा। हे POPचे शाडू मातीचे हे काय ना कृष्णांक जरा हलके दिसतं, उठाव दिसतात, सगळ्या गोष्टी पण शास्त्रोक्त पद्धतीने म्हटलं तर मातीचाच पूजन करणं ह्या तर माझ्या दृष्टीने सामकें एकदम श्रेष्ठ आसा। मुर्तीकार जशे गणपतीच्या मुर्तेक फायनल टच दिवपाक बिजी जाल्यात तशेंच घराघरांतली बायलां चवथीच्यो नेवऱ्यो तयार करपाक बरीच व्यस्त जाल्ली दिश्टी पडटात। जाल्यार भुरगीं आनी घरांतले जाणटे होलीचें डेकोरेशन करपाक लागल्यात, कारण तांचो लाडको बाप्पा आता कांय दिसांनीच तांच्या घरा येवपाचो आसा। ह्या उमेदीच्या वातावरणातूच तरणाटे लेगीत घुमट घेवन आरती तशेंच भजनाच्या प्रॅक्टिसीक लागल्यात। अंदू पयलेच फावट गोंय सरकारान चवथीचे बाजार चालीक लायल्यात। ह्या बाजारांनी थळाव्या गोंयकारांक तांच्यो वस्तू विकपाक माची मेळोवन दिल्या। चवथीच्या ह्या तयारेचो नियाळ घेत जाल्यार एकंदरीत अंदूची चवथ खाशेली आसतलीच हें मात खरें। वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।